YouTube family and welcome back to the channel and supplication to me bori hai ni ami bora so आयचो व्हिडिओ करता पासपोर्टी लागून इचे मुगे हाती पासपोर्ट हा आनी वो व्हिडिओ हांव करपा पावलो मुगल्या फ्रेंडा लागून तेका मातसो प्रॉब्लेम जाले पासपोर्टी लागून आनी ते बी हांव सगळें शेअर करता तुमकां कित्याक तेणें म्हाका मॅटर सांगलेलो आनी हें जर हांवें तुमकां शेअर केलें जाल्यार कोणाकूय हेल्प तर जातलो आनी जे भाव भयणांक जायत जाणां खबर आहा तांकां शेअर कराय कित्याक शेअरिंग केअरिंग आनी लविंग म्हणलो आहा आनी आमी ब्रदर आनी सिस्टर म्हणलो आहा भाव भयणी सो सदां आमी भाव भयणी भशेन रावपाचें एकामेकांक सांगात दिवन आमी हें करपाचें आनी मुगे हो यूट्यूब चॅनल हांव कितें आहलें बरें कितें सांगत तुमकां शेअर करता जो कोणाकूय तर हेल्प जावपा जाय म्हणून इतलें मुगे मोटिवेशन आहा सो चोय हांव फ्रेंड्स टॉपीक स्टार्ट करता जालें कितें तें सो मुगे फ्रेंडागेली विजा आयिल्ली आनी तेगे फाटल्यान इमिग्रेशन हांव तेका प्रॉब्लम जालें आनी एअरपोर्टार हाडयलो इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड आहलेलें सो बाकी सगळें जालो तेका तें ताणें नोटीस केलें ना आनी कोणागे तें मिस्टेक जाली म्हाकाय खबर ना पूण एअरपोर्टार तुका हाडयता इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड आहलें सो चोय फ्रेंड ही इंडियन पासपोर्ट आहा आनी हिंग चोय हो फोटो अशें करून आसता आनी फर्स्ट पेज आनी सेकेंड पेज चोय फ्रेंड हिंग बरयलो आसता इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड म्हणून फाटल्यान बरयलो आसता आतां हें फ्रेंड हें जात केदो ना इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड फर्स्ट टायम जेदोना आमी पासपोर्ट करपाक वयताय पेन्जीम जावं खंय आमचे पासपोर्ट करताय थिंगा सो ती दोन भाशेची आसता एक टायम कितें आसता आमकां एसएससी आसता एक टायम आमकां एसएससी आमी केल्लो आसता थोड्या कडेन एसएससी आसता आनी अबाव आसता सुबेज शिकलो आसता थिंग जात कितें जर तर आमकां एसएससी ना जाल्यार ते इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड येता आनी एसएससी तर तुका आहा आनी सुबेज तूं आनीक शिकलो आहा जाल्यार इमिग्रेशन चॅक नॉट रिक्वायर्ड येता सो सदां नोट कराय जेदो पासपोर्ट करपाक वयता तेन्ना तुमगे जे मार्कशीट तुमी लायताय ते सारके चोय आनी पासपोर्ट फाटल्यान सारकीच नोट कराय फ्रेंड कित्याक हें फाटलें स्टॅम्प हें न्ही हें सदां इम्पोर्टंट आसा चोय पोत्तुनूय दाखयता हें इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड आसल्यार थिंग एअरपोर्टार इमिग्रेशन आसता ते चॅक करताय ते फ्रेंडांगले तेश करून जाल्यार सगळे विजा सगळे येयले टिकेट बिकेट काडून एअरपोर्टार गेलो इमिग्रेशनाक लागून तेका प्रॉब्लेम जालो वॉट मॅटर हांव तुमकां शेअर करता सो आतां जात कितें फ्रेंड्स हे जितले गल्फ कंट्री आहा हांव दाखयता तुमकां खंयचे गल्फ कंट्री आहा ती थिंगा हांव हेजेर घालतलो व्हिडिओ आनी ते कंट्रीनी गल्फ कंट्रीनी आनीकूय जायत कंट्री आसता थिंगा इमिग्रेशन जाय पडटा आतां हे पासपोर्टीर हे फ्रेंड कितें जाता जर तर तुमी विजिटींग वचपाय जावं कसलो एड्युकेशना पर्पसा वचपाय ट्रॅवल बेश्टी नॉर्मल ट्रॅवल करपाक हॉलिडेजां बी आसा जाल्यार वचपाक मेळटा तुमगे पासपोर्टीर कितें आसूं इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड आसूं ओ नॉट चॅक रिक्वायर्ड आसूं कितें आसूं वचपाक मेळटा पूण जर तर तुमी कामां वयतलीं जॉबा वचपाक सोदताय ते कंट्रीन जाल्यार तें इमिग्रेशन जाय पडटा फ्रेंड्स तें क्लियर करपाक पडटा इमिग्रेशन क्लियरन्स आसता तेका तें क्लियर करपाक मागीर तुका वचपाक मेळटा जॉबा वयता जाल्यार बाकी हॉलिडेज जावं एड्युकेशना हेका जावं दुसरे विजीट विजा वयता थिंगा विजिटा वयता थिंग वचपाक मेळटा नो प्रॉब्लम ते कांय तशें करून प्रॉब्लम आसना सो अशें करून जाता फ्रेंड्स सो व्हेरी इम्पोर्टंट जेन्ना तुमगे विजा येता जाल्यार इमिग्रेशनूय तुमी चॅक कराय तुमी पयलें सांगाय तुमगे कोण एजंट आहा कोण आहा तेका पयलें सांगाय सो मागीर तुमकां प्रॉब्लम जायना जावपाक लागून एअरपोर्टार सो हें मोस्ट केसीनी हें प्रॉब्लम आसता इमिग्रेशनाचेर आनी मागीर तुमकां जाय जाणां जालां आसतली तुमकां खबर आसतली इमिग्रेशन म्हणल्यार कितें तें खबर जाल्यार प्लीज फ्रेंड दुसऱ्याकूय शेअर कराय सो डेट आमगे यंगस्टर भाव भयणी आहा ते कोण भायर येवपाक सोदता आनी केश करून कोण पासपोर्ट करपाक तेंकाय बी कळटलो फ्रेंड्स कित्याक विजा येता न्ही जेन्ना विजा येता तेन्ना विजा 5 म्हयने वॅलिडिटी आसता 5 म्हयने अशें आसताय सारकें तुमकां सगळें कितें खबर आहा कमेंटूय करा फ्रेंड सो डेट दुसऱ्यांकूय कळपाक बरें आमी एकमेकाक सपोर्ट करपा जाय विजा येयलो म्हणटच जो प्रोसेस जाता तो आमगेलो PCC जाता पुलीस क्लियरन्स म्हणटाय तेका तो जालो म्हणटच मागीर तुका मेडिकल आसता मेडिकल फिट जावपाक पडटा मेडिकल पास जावपाक पडटा मेडिकल जालें PCC जालें म्हणटच ती पासपोर्ट मागीर बॉम्बे धाडपाक पडटा स्टॅम्पिंगा पासपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आनी PCC सगळें स्टॅम्पिंग जालें म्हणटच मागीर परत येता जर गोंयांत तुमी रावता थंय परत येयलें तुमकां मेळ्ळें मागीर टिकेट काडून तुमच्यान वचपाक जाता आनी इमिग्रेशनूय क्लियर आसपाक जाय सो डेट कोण तुमी एजंट करता तेका पयलें सगळें तुमगे पासपोर्ट सगळें दाखय जायत जाणांक अशें करून पासपोर्ट आसतली सो हांव म्हणना जायत जाणांक अशें करून पासपोर्ट आसतली इमिग्रेशन चॅक रिक्वायर्ड थोड्याक हें आसपाना कित्याक तेंच्यानी एसएससी क्लियर केलो आहा तेंगे सुबेज 12th मागीर तेंगे आनीक सुबेज शिकलो आहा तेश करून सो इट डिपेंड्स फ्रेंड्स सो हें अशें करून जाता प्रॉब्लम इमिग्रेशन सारकें पयलीं फाटल्यान चॅक कराय तुमगे तें कितें बरयलो आहा तें
सो दॅट मागीर तुमकां एअरपोर्ट वचून प्रॉब्लम जायना जावपा म्हणून हो व्हिडिओ केलो फ्रेंड. आनी केश को लागलो तो सांगाय, कमेंट कराय. आनी जितले तुमकां कितें खबर आहा प्लीज सांगाय फ्रेंड्स. आनी मागीर अशें करून ते प्रोसेस जाताय सगळे. आनी चोय फ्रेंड्स सारकें लक्ष दवराय. जेन्ना तुमी विजा बी एप्लाय करताय तेन्ना सारकें चोय. आनी एकामेका दुसऱ्या शेअर कराय केश को कितें, सो दॅट केन्ना तुमकां आनी प्रॉब्लम आसपाना. सो ओके, तेका लागून हांवें हो व्हिडिओ केलेलो. आनी बाकी सगळे कडेन आतां पासपोर्टूय चेंज जाताय कित्याक तेका हें येता, चीप येता. आतां हे पासपोर्टी चीप ना, चोय हे पासपोर्टी कांय ना, असो चीप पीप कांय ना. हे पासपोर्टी मिशिनान घालताय आनी मागीर चॅक करताय. पूण आतां अशें करून येयला, चीप येयलो आहा तांकां. हे भाशेन चीप आसता एका आमगे ATM कार्डा चीप आसता तशें करून पासपोर्टी येयलो आहा. पूण हे पासपोर्टी गव्हर्मेंटान अपडेट करपा जाय, बरी पासपोर्ट करपा जाय. कित्याक जायते फावटी इश्यू येताय, गव्हर्मेंटानूय मातसो लक्ष दिवपा जाय. कित्याक दुसरे भाव भयणी आनी इमिग्रेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता फ्रेंड. आनी सगळे कडेन आमगे कितें खूंय जाल्यार इंडियन पासपोर्ट कितें जाल्यार चॅक कोत्ताय आनी आमकां फाटल्यान दवरताय, जायते कडेन फाटल्यान दवरताय. म्हाकाय बी पयलीं प्रॉब्लम येयलोली. आमगे इंडियन पासपोर्ट म्हणल्यार सारकें हें कोत्ताय अशें करून तशें करून. जायते कंट्रीगे पासपोर्टी आहाय ते सारके टॉप रँकिंगार आहाय. आनी आमगे पासपोर्ट खंयच्या रँकिंगार आहाय ती म्हाका खबर ना. पूण कितली जाली पासपोर्ट व्हॅल्युएबल पासपोर्ट सदां आमगे इंडियन पासपोर्ट. आनी हेजेर बरयलो आसत चोय पासपोर्ट रिपब्लीक ऑफ इंडिया सगळें बरयलो आसत चोय फ्रेंड. आतां घडये पासपोर्टी अपग्रेड जाले आसतले, चेंज जाले आसतले. जायतो न्यू हितून हें येयलो आसतलो, आख्खो फॉर्मेट येयलो आसतलो. सो तेका लागून हांव सांगत फ्रेंड सारकें चोय इमिग्रेशनाचेर. आनी तुमगे कोण एजंट आहा, तुमी कोणा विजा एप्लाय कर सांगताय तेका चोय आनी सारकें कळय. आनी तुमी इजिली मागीर ट्रॅवल करपाक पावतले खूंय जावन. तुमकां एअरपोर्टारूय कांय प्रॉब्लम आसपाना. जेदो प्रॉब्लम तरी ना जाल्यार कोण प्रॉब्लम करनाय. मुखावयलो मनीस, ऑपोजीट मनीस ते तुका सोडटाय, चॅक कोत्ताय सगळें सारकें आहा. आनी तुवें क्लियरली लावन तुवें आन्सर दिवपाचें ते सगळें कोत्ताय. तुका स्टॅम्प मारता धाडटाय. इवन वास्को एअरपोर्टार पासून सगळें तेशें करून आहा. तुगे क्लियर आहा, तुका सारकें धाडटाय. कांय प्रॉब्लम इश्यू हे कोन्नाय. इमिग्रेशन ना जाल्यार तुका मागीर एक टायम परतून वचपा पडटा. आनी म्हाकाय बी अशें करून एक फावटी फर्स्ट टायम तेजो जालोलें. इमिग्रेशना लागून म्हाका प्रॉब्लम जालोलें. म्हाका मागीर म्हणपा लागले तुका आतां बॉडी करपा जायना, तुगे फ्लायट ऑलरेडी गेला म्हणपा लागले. आनी हें तूं पयलीं क्लियर करून धाड तुगे खूंय गेला थिंगा, मागीर आमी तुका धाडटा म्हणपा लागले. सो मुगेलें अशें करून प्रॉब्लम जालें. जेन्ना म्हाका दुबय विजा आयलो तेन्ना म्हाका वचपा मेळ्ळें ना बिकॉज ऑफ माय इमिग्रेशन. सो फ्रेंड हो तुमचे कडेन सगळो हें शेअर केला. आनी हो व्हिडिओ केश को लागलो तुमकां फ्रेंड कमेंट कराय. आनी जितले तुमकां पासपोर्टी सगळें खबर आहा ते एकमेका सांगाय. तुमी UK आहाय खंय आहाय, UK पासपोर्ट तुमी केश को केल्या, कितें केला, जावं इंडिया पासपोर्ट तुमी केश को केल्या, कितें करपा पडटा मातसो फ्रेंड प्लीज एकमेका शेअर करून सांगाय फ्रेंड्स. सो दुसऱ्याकूय हेल्प जातलो. आमी भाव भयणी अशीं सगळें संवसारान जियोपाची. हें कांय ना, ही पासपोर्टी घरां सगळी गाडी हिंगा आसतली. आनी हांव म्हणना पयशे जोडपा लागून आमी भायर येताय सारकें. पूण हे पयशे बी एक दिसा आमकां आमगे जिवीत साल्वार करपा ना केन्ना. पयशे गाडी सगळें हिंगा आसतलें पूण पयशांनी मनशागे जिवीत साल्वार जावपाना. पूण आमी एकमेकाक हेल्प करपाक डेफिनेटली शकताय. कित्याक जायते जाण भावा कडेन हातीन कांय आसना. आनी तुमकां फ्रेंड सिट्युएशन खबर आसता केश को कितें कामाचें. जायते जाण भायर येवपाक सोदताय. प्लीज फ्रेंड आदार कराय प्लीज फ्रेंड. आनी एकमेकाक सांगाय की आमगे भाव भयण केन्ना त्रासार पडपा जायना. सदां आमगे भाव भयणी सदां सेफ्टी आसपा जाय. आनी सदां तेंगे कितें प्रोसिजर आहा तो बरे भशेन जावपा जाय फ्रेंड्स. जायते जाण आमी शिकलो आहाय फ्रेंड्स. पूण आमी भायर वयताय, हिंग वयताय, थिंग वयताय, बोटीर वयताय, जायते गांवांनी आमी वयताय. पूण कोणाक सांगना आमी केश करून गेले ते. आमकां आमी शेअर करनाय फ्रेंड्स. आमी केश करून गेले कित्याक आमकां शेअर करपा नाका. आमी चिंत्ताय तेका वयर कित्याक हाडया. आमी गेले ते गेले फ्रेंड. प्लीज एकमेकाक आमी शेअर करुया. आमी केश करून गेले, केश करून येयले, भायर कितें प्रोसिजर आहलोलो. आपूण लंडना पासपोर्ट करपाक खंय गेलोलो. आमी जावं गल्फान पासपोर्ट आमी जावं विजा खंयसान एप्लाय केल्या, कोण आहा, केश करून जाता मेडिकल खंय केलां, कितें केलां, जावं बोटीर गेले, खंय CDC केल्या, खंयचें ऑफिस बरें कितें मातसो फ्रेंड आमी सगळे एकमेकाक शेअर करुया. आमी एकमेकाक कनेक्टेड रावया, एक युनायटी दवरया. सदां आमी गोंयकार एकमेकाक सपोर्ट करून आमी वयर सरया फ्रेंड. ही मुगे मेसेज फ्रेंड्स. आनी तुमकां व्हिडिओ चोवपाक काळजांसान देव बरें करूं. आनी मेळया आमी नेक्स्ट टॉपिकान. सो टील देन फ्रेंड टेक केअर बाय मोग आसूं. आनी गुड आसतलें फ्रेंड. शेअरिंग, केअरिंग, लविंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो बाय फ्रेंड्स.